नमस्कार येवकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. हायस्कुलां सुरू नाशिल्ल्यान 80% भुरग्यांचेर वाडला ताण. 77% विद्यार्थी ऑनलायन शिक्षणाचेर ना सातिस्वेद. 72% विद्यार्थ्यांच्या भलायकेचेर परिणाम. नेटवर्क कनेक्टिव्हिटीचेर सुदिनाचे सीएमाचे पेटले. बाबत नेटवर्काक जबाबदार कोण? 3 म्हयन्यांत खणी सुरू केल्यार खंय मुख्यमंत्र्यांचो जाहीर सत्कार. मोगो आनी आपाचे सूत जुळटा. मोगोचो आमदार सुदीन म्हणटा आम आदमी पार्टीन चर्चेक दिल्लीक आपयला. युती विशीं अजून कांय ठाम ना. उगे सांगेच्या एकाचेरूय अन्याय जावचो ना. सोसिएदाद जमनीच्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांचे उतर सरकारा बरोबर रावात, सगळे जाग्यार घालता. आणि विद्यार्थ्यांचे वॅक्सिनेशन जायना तो मेरेन एक्झामी ऑनलायनच घेयात म्हणटा आप. काय विद्यार्थ्यांचोय ऑफलायन एक्झामीक विरोध. भायल्या लोकांकडच्यान पैसे घेवन भंडारी समाजाची सर्टिफिकेट दिवपाचो प्रकार. भंडारी समाजाचो आरोप. मुजत सोंपून वर्स मायज जालें. अशोक नायक अध्यक्षपदार. डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान ताबो घेवचो. हायस्कुलां सुरू नाशिल्ल्यान 80% भुरग्यांचेर ताण वाडला. 77% विद्यार्थी ऑनलायन शिक्षणाचेर सातिस्वेद ना. 23% आसा. टॅक्नॉलॉजीचो हिसपा भायर वापर केल्ल्यान 72% विद्यार्थ्यांची भलायकी हाल्ल्या. विद्यार्थ्यांच्या न्हिदपाच्या पद्दतींत बदल जाल्ल्यान तकली मान दुखपाक, दोळ्याचेय त्रास जावपाक सुरू जाला. बॉडी फॅट वाडिल्ल्यानय भलायकी हाल्ल्या. शिवोलेच्या कीर्ती विद्यालयाच्या 2 शिक्षकांनी गुगल फॉर्मा वरवीं केल्ल्या सर्वेंत ह्यो गजाली मुखार आयल्यात. तांणी 10,000 मायज भुरग्यांचो अभ्यास करून रिपोर्ट तयार केला. शिवोलेच्या स्वामी विवेकानंद सेवा संघाच्या कीर्ती विद्यालय हायस्कुलाची शिक्षिका पूजा वाडकर आणि कनिका कोरगांवकारान गुगल फॉर्मा वरवीं प्रश्नावळी दिवन हो सर्वे केल्लो. 10 ते 16 वर्सांच्या 10,027 भुरग्यांकडच्यान जापो घेतल्यो. ह्या सर्वेंत हुस्को करपा सारक्यो गजाली मुखार आयल्यात त्यो अश्यो. फिजिकल वर्ग नाशिल्ल्यान 42% विद्यार्थी पुराय तणावात. 38% विद्यार्थी मातशे तणावात जाल्यार वट्ट 80% विद्यार्थी तणावा सकल आसात. फक्त 20% विद्यार्थी कसलो ताण ना म्हूण सांगता. 27% विद्यार्थ्यांक शिक्षक आनी इश्टां कडेन उलोवपाक मेळना. 20% विद्यार्थी ऑफलायन परीक्षा ना म्हूण जाल्यार 8% विद्यार्थी असायनमेंटाक लागून तशेंच सारखे करियर गायडन्स ना म्हूण 8% विद्यार्थ्यांचेर ताण. कोविड काळात विद्यार्थ्यांचे इश्ट आनी फामिली कडेन आशिल्ल्या नात्यांत परिणाम जाला. 32% विद्यार्थ्यांचेर बरोच परिणाम जाला. 21% विद्यार्थ्यांचेर मातसो कमी परिणाम जाला जाल्यार 27% विद्यार्थ्यांचेर मातसो परिणाम जाला. विद्यार्थ्यांच्या भलायकेचेरूय परिणाम जावपाक लागला. टॅक्नॉलॉजीचो हिसपा भायर वापर केल्ल्यान 30% विद्यार्थ्यांचेर परिणाम जाला. 42% विद्यार्थ्यांचेर कमी प्रमाणात धरून वट्ट 72% विद्यार्थ्यांच्या भलायकीचेर परिणाम जाला. 21% विद्यार्थ्यांची न्हिदपाची पद्दतूच बदलल्या. 17% भुरग्यांक मानेचो त्रास जाल्यार 17% भुरग्यांक तकली दुखप. 12% भुरग्यांक दोळ्याचो त्रास जाल्यार 4% भुरग्यांचे बॉडी फॅट वाडला. 39% भावंडां एकाच मोबायलाचेर ऑनलायन शिक्षण घेतात. 41% भावंडां मदीं ऑनलायन शिक्षणा खातीर वेगवेगळो मोबायल वा लॅपटॉप आसा. 42% पालकांक भुरग्यांक मोबायल घेवंक दिवपाक चड भार सोंसचो पडलो. भुरग्यांचे प्रश्न इतल्यार सोंपनात. कनेक्टिव्हिटीक लागून भुरगीं त्रास काडटात. 78% भुरग्यांक नेटवर्काचो प्रश्न आसा. ऑनलायन क्लासींक 90% भुरग्यांची नित्यान हाजेरी आसता. 8% भुरगे केन्ना केन्ना हजर. 2% ऑनलायन क्लासींक गैरहजर. 42% विद्यार्थ्यांक
लो नेटवर्काचो त्रास जाता. 36% विद्यार्थ्यांचेर वर्गा वेळार परत नेटवर्क वता. जाल्यार वट्ट 78% भुरग्यांक बाद नेटवर्काचो त्रास. 53% भुरग्यांक जेमतेम नेटवर्क मेळटा. 21% भुरग्यांक सामके बाद नेटवर्क. 18% भुरग्यांक बरें नेटवर्क जाल्यार फक्त 8% भुरग्यांक एकदम बरें नेटवर्क मेळटा. 56% विद्यार्थ्यांक ऑफलायन फेस टू फेस वर्ग जाय. 26% भुरग्यांक ऑनलायन आनी ऑफलायन दोनूय जाय. जाल्यार 18% विद्यार्थ्यांक ऑनलायन वर्ग जाय. 77% विद्यार्थी ऑनलायन पद्दतीन मेळपी ज्ञानाचेर सातिस्वेद ना. 23% भुरगीं सातिस्वेद म्हूण सांगतात. ह्या दोन शिक्षकांनी सर्वे उपरांत कांय सुचोवण्यो केल्यात त्यो अश्यो. कोविड सोंपल्या उपरांत सगळे SOP घालून वर्ग सुरू करप आनी 5वी आनी 9वी आनी 10वी खातीर चड रिमेडियल वर्ग घेवचे. शाळेच्या संपर्कांत उरपा खातीर दोनूय ऑनलायन आनी ऑफलायन वर्ग घेवचे. ऑनलायन वर्ग चड आकर्शक पद्दतीन घेवचे. नवे शिक्षण धोरण जाता तितले बेगीन चालीक लावप गरजेचे. इयत्ता 10वी उपरांत प्रवेश परीक्षा कंपल्सरी करची. सगळ्या प्राथमीक टप्प्याचेर अचिव्हमेंट टेस्ट घेवची. ह्या दोन शिक्षकांनी केल्ल्या सर्वेन चिंता करपा सारखे मुद्दे मुखार हाडल्यात. ताचेर फावो तश्यो सुचोवण्यो तांणी केल्यात. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. नेटवर्क कनेक्टिव्हिटीचेर सीएमा कडेन पालकांक दिवंक जाप ना. IT मंत्री आनी मुख्यमंत्री म्हण कामत नार्वेकार खंवटेचेर टिका समजूं येता. मात सीएमाचो बाण कोणाचेर, पार्सेकाराचेर काय पर्रीकाराचेर म्हण सुदिनाचो प्रश्न. दौरे करचे परस सीएमान खंय कायदो सुवेवस्थेचेर लक्ष दिवचें. 3 म्हयन्यां भितर खणी सुरू केल्यार मुख्यमंत्री सावंताचो जाहीर सत्कार करपाची सुदिनाची घोशणा. आपूण 3 म्हयन्यांत मायनिंग चालू करता म्हणून ताणें जर 3 म्हयन्यांत मायनिंग चालू केल्यो आमी ताचो सामाजीक गौरव करता. मायनिंग चालू करता म्हटलं ताणें, ऑक्शन न्हय, मायनिंग चालू करता म्हणून मायनिंग जर ताणें 3 म्हयन्यांत चालू केल्यो 88 दिसा जी सुप्रीम कोर्टान टर्न डावन केल्या ताचो हांव सामाजीक गौरव करता. ऑनलायन शिक्षणाचेर सरकार फेल. सीएमान केल्ले टिकेक सुदिनाची जाप. म्हणजे कनेक्टिविटी खातीर ती केन्नाच्यान चालू जाली, 2007 चालू आशिल्ली. तेन्ना कोण आशिल्लो? नार्वेकार आनी दिगंबर कामत आशिल्लो. त्यानंतर डिसोजा आनी मनोहर पर्रीकर जालो. त्यानंतर डिसोजा आनी पार्सेकार जालो. त्यानंतर खंवटे आनी पर्रीकार जालो. आनी आतां जेनिफर आनी डॉक्टर सावंत ऑलमोस्ट 2002 वर्सां ते 2.5 वर्सां आसा. आनी हें सगळें ताका खबर आसतना थंय म्हजें नांव घेता आनी ऑनलायन एज्युकेशना खातीर हांव मोर्चा आझाद मैदानाचेर काडटा म्हणून आसा. हें कितपत योग्य? IT डिपार्टमेंट कोणाले, मुख्यमंत्री कोण, फायनान्स डिपार्टमेंट कोण सांबाळटा, हें सगळें कुशीन दवरून टिका करता आसतना नाका त्या मनशाचेर टिका करप हें बरोबर न्हय. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की तांच्या पांया सकयली जमीन जी आसा ती सरकपाक लागल्या आनी त्या खातीर ह्यो गोश्टी ते करपाक लागल्या. दुसरी अजून कनेक्टिविटी गांवागांवांत कित्याक वचना. आनी काल ताका काही मतदारसंघात भोंवता आसतना काही पॅरंट्सांनी विचारलें हें ऑनलायन एज्युकेशन शिकपाचें कशें काय म्हणून भुरग्यांक. तेन्ना तो जागृत जालो आनी सुदीन ढवळीकाराचेर उलयलो. सुदीन ढवळीकाराचें थंय कांयच ना आनी बॉल्सां भरपाचें काम केलें 20 वर्सांत म्हणून. म्हाका ताका सांगपाक जाय की सुदीन ढवळीकारान बॉल्सां भरपाचें काम करूं ना. बॉल्सां भरपा खातीर एक बुटको मनीस सुटकेस घेवन तांचो भोंवतालो तो कोण तो सोदून काड म्हणून सांगता. हें उलोवचें पयशें जालें तें खरें. कारण हे लोक काम करणारे लोक ताजे बरोबरच आसा आनी ते सोदा आनी मागीर दुसऱ्याचेर उलया. फ्री वॉटर म्हणून न्हय तें, तो इश्यूज तांकां खबर ना. इट इज अ ज्युडिशियस यूज ऑफ वॉटर एज पर द जायका एग्रीमेंट. आमी हें सगळें करपाक जाय. ते खंय तरी कितें खंय लावन आपूण हें केलां तें केलां तुजें आमी अभिनंदनूय केलें तुवें केलें म्हणून तें आमकां तेजे बद्दल हेंच ना. पूण जो विशय 2012तलो तुवें आपूण घेतलो केलो आनी आपल्यानूच केलो म्हणून ना. तातूंत म्हणजे तूं अविश्वास कोणाचेर आतां IT अविश्वास कोणाचेर दवरलो तुवें? आमचे दिगंबर कामतीचेर दवरलो ऑपोजिशन लिडर, आय कॅन अंडरस्टँड. नार्वेकाराचेर दवरला आय पूण तुजे दिसा मनोहर पर्रीकर, डिसोजा, पार्सेकर, खंवटे तुवें ऑपोजिशना आसा ताजेर तुवें हें दवरलां, आय कॅन अंडरस्टँड. वॉट अबावट पर्रीकर? पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आशिल्लो मदीं. वॉट अबावट आतां तूं आसा 2.5 वर्सां तुजेरूय अविश्वासूच आयलो तो. सीएमान दौरे करचे परस कायदो सुवेवस्थेचेर लक्ष घालचो म्हूण सुदिनाचो सल्लो. गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन खराब आसा
मुख्यमंत्र्यान दौरे करचे पेक्षा लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जाग्यार कशी येतली ते पळोवचें. सगळो गांव आज ह्या बाय सिद्धी नायकाचो खून जाला म्हणटा आनी आज 15 दीस जाता फुडल्या सोमारा आनी आजून इन्वेस्टिगेशन करूं ना. गोवा मेडिकल कॉलेजचे डॉक्टर सांगता की आमी विसारो दिवंक शकना बिकॉज गोवा पुलीस हेज नॉट रिटन देम टू रिटेन द विसारा. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की जी गोष्ट घडल्या आनी इतलें दुख्ख सगळे फॅमिलीक जालां, गांवच्या लोकांक जालां, ताचें दुख्ख सरकाराक ना. कारण सरकारांतले 2 खातीं गोवा मेडिकल कॉलेज आनी पोलीस आपल्या एकामेकाक आयकना हें सिद्ध जाता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. मोगो आणि आपाचे सूत जुळटा काय म्हण सध्या राजकीय चर्चा. मोगोचो आमदार सुदीन ढवळीकारानच ह्या चर्चेक वाट मेकळी गेल्या. आम आदमी पार्टीन चर्चेक दिल्लीक यो म्हण सांगला. तो मिडिया कडेन उलयलो. आपा कडेन युती विशीं अजून काय उलोवप जावंक ना अशेंय तो म्हणटा. आतां जे लडोवपाचें ठरयल्या आमी 12 हातूंत काम चालू केलें. 6 हातूंत आमी प्रिलिमिनरी हें केलां 18. आमचो मॅक्झिमम वचून आमी 24 वतले आनी मॅक्झिमम 24 जाले जाल्यार मागीर आमी कोणा सपोर्ट दिवपाचो, बरे अपक्ष कोण आसा हें डिसायड करतले आनी त्या प्रमाणे युती करतले म्हणून युती एट दीस स्टेज आमचें कांय ना. आम आदमी दिल्लीक या पयलें आमकां आमी वचूना आमी सद्या दिल्ली वचपा सारकी परिस्थिती ना. इवन कर्नाटका वचपा सारकी परिस्थिती ना, केरळांत वचपा सारकी परिस्थिती ना आनी खुद्द महाराष्ट्रांत परत ते एंटीजन टेस्ट आनी हे 72 अवर्स मागता. सो अशे परिस्थितींत कित्याक म्हणून वचपाक जाय. सो सध्या स्टेटस आपा वांगडा तुमचो कितें उलोवप चालू आसा, चर्चा सुरू आसा? ना, आपा बद्दल आमची चर्चा ना. आपान आमकां निमंत्रण दिल्ली दिलां. दिल्ली गेले नंतर ते कित्याक आमकां आपयता तेंय आमकां उरना. ताणें म्हाका सांगलां की आमचे जे स्कुल्स आसा ती पळोवपा खातीर या म्हणून. सो तेचेर अजून आमी पार्टी कडेन डिस्कस करूनच तें डिसिजन घेतलां. डेफिनेटली सावड्डे ऑल. उगे सांगेच्या एक्काय मनशाचेर अन्याय जावचो ना. जाचे कडेन जी जागा आसा ती ताजे कडेनच उरतली. आता अतिक्रमण करूं नाकात, जागा मेळची ना म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उगे सांगे सोसिएदाद जमनीच्या प्रकरणात उलयलो. मुख्यमंत्र्यान सांगे भोंवडे वेळार उग्या कार्यकर्त्यांकडेन उलयतना सोसिएदाद इशूचेर आमी गुगल सर्वे केला, खंय कितें आसा तें पळयलां. आतां मेरेन सोसिएदादान तुमकां फटयला, सरकारा बरोबर रावात, सगळे जाग्यार घालता म्हण उतर दिलें. ज्याची कोणाची प्रॉपर्टी टील डेट ताच्याकडे आसा, ताचे कदाचित नाव आसतलें, ताच्याकडे डॉक्युमेंट्स आसतले, ताच्याकडे शेत लायता आसतलो, तो काजी लायता आसतलो, किंवा सोशेदादवाला जेणी कोणी फोटोन ताका प्रॉपर्टी विकल्या आसतली, हा फोटोनूच म्हणटलो. ऑफकोर्स ताका विकपाचो रायट नाशिल्लो. जाल्यार ह्या सगळ्या लोकांनी आपले रितसर एप्लिकेशन्स, आमचो डेप्युटी कलेक्टर थंय आसा, तुमी रितसर एप्लिकेशन्स अलॉंग वीथ दॅट लँड, बाबा आपल्या कडेन ही 50,000 आसा, कोणा कडेन 10,000 आसा, कोणा कडेन 20, तुमी मेन्शन करात. त्या 114 ताका लायात आनी तें एप्लिकेशन तुमी सबमीट करात. म्हणजे हे सबमीट करता तो एप्लिकेशन म्हणजे डॉक्युमेंट न्हू, हांव परत सांगता. इट इज जस्ट टू फॉर रिकॉर्ड. आमी एट प्रेझंट पुराय जागेचो, जाका गुगल सर्वे म्हणटा, तो गुगल सर्वे ऑलरेडी केला. त्या निमित्तान आमकां कितली प्रॉपर्टी कोणा कडेन आसा, खंयचें शेत म्हणजे एट प्रेझंट कल्टिवेशनान आसा, आतां काजी लावपाच्यो कांय गरज ना आनी आतां माडयो लावपाच्यो गरज ना, थंयसर कितल्यो काजी लायिल्ल्यो आसा ऑलरेडी, गेली 20 वर्सां 25 वर्सां, तुवें म्हणटा त्या प्रमाणे 50 वर्सां. ते रिकॉर्डाचेर जेन्ना आयलां तेन्ना हांव तुमकां एक आश्वासन दिवपाक सोदतां, एक्काय मनशाचेर अन्याय जावचो ना सरकारा कडल्यान हें काम करता. ज्या पद्दतीन तुमकां त्या जमनीचे रायट्स दिवपाक जाय 100% ज्याच्या कडेन पारंपारीक रित्या, थोड्यां कडेन तर 1961च्या पयलीं आसली,
आणि त्याच्या उपरांत कदाचित 61, 71च्या थोड्यांकडे 71 सर्विसेचे अदर रायट्सां नावूय आसा, हेंय म्हाका खबर आसा. पण तेंचेर अन्याय जावपाक आमचें सरकार हें केन्नाच दिवचें ना. सोशेदादीन तुमचेर अन्याय केला म्हणपाक काय हरकत ना. तुमकां फोर्सफुली विकत घेवपाक लायल्या, तुमकां फोर्सफुली पेमेंट करपाक लायला मरे, लायला सर. अन्याय केला तुमचेर. एक सांगता, तुम्ही सरकाराच्या बरोबर रावात, तुम्ही माझ्या बरोबर रावात. कित्याक आतापर्यंत ह्यो जमनी विकपाक कोण कोण भोंवताले हें म्हाका खबर आसा. आतापर्यंत ह्यो जमनी अशा पद्दतीन कित्याक दवरल्यो हें हांव जाणा. ही फक्त लिमिटेड तुमच्या पुरतीच ना, कारण ही हाज्या व्यतिरिक्त खूब व्हडली गजाल आसा. हाज्या फुडें चुकून सुद्दां विकत दिवपाक आयलो जाल्यार तुम्ही ती विकत घेवची न्ही. तुमच्याकडे आसा तितकीच जमीन तुमच्याकडे दवरची, तेज्या पेक्षा चड एनक्रोच करपाचो प्रयत्न करचो न्ही. कोणीच एनक्रोच करपाचो प्रयत्न करचो न्ही. एनक्रोच केल्ली आतां हाज्या फुडें जे एनक्रोच करता तांकां ती जमीन मेळची ना. हाज्या फुडें कोणाक जर दिसता आसा सरकार सुशांगात आसा, आतां उरलेली बी आडोया म्हणून ना मेळची. तुमची पारंपारीक रित्या फाटली 15-20 वर्सां पयलीं आसा, तुमकां मेळटली. हाज्या फुडें कोणीच आनी चुकून कोणी हाज्या फुडें भितर घरूय बांदचें न्ही, चुकून कोणी थंयसर कितें खोपूय बांदूंक येवचो न्ही. ताजी मात डेमोलीश केली वयतली. जो कोण फार्म चलयता ताजेर डिपेंडंट आसतले. आत्तां आमकां डिस्टर्ब करपाचें ना, कारण तेजेर 80-90 लोकांचो उदरनिर्वाह चलता. तो तांकां वेवसाय जो आसा तो एट प्रेझेंट कंटिन्यू करून आमी खंयचो चलता तो वेवसाय फार्माचो बंद करचे ना. पण त्या जमनीत इल्लिगली जर कोण जिलेटीन घालून म्हणजे जर तो आपलो लोकांक त्रास करता आनी क्वॉरीज जर चलयता आसत जाल्यार त्यो चलोवच्यो न्ही, हाज्या फुडें बंद करच्यो. दाबाळच्या लोकांनी साथ दिल्यार फुडल्या 5 वर्सांत सावड्ड्या एकूय समस्या दवरचो ना म्हणून मुख्यमंत्र्यान दाबाळे उतर दिलें. गोंयांतल्यो वेगवेगळ्यो समस्या सोडोवपाचो सातत्यान प्रयत्न करता. बट फाटल्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात कोविडा खातीर आमी खूब ज्यो समस्या आसा त्यो 100% सोडूंक शकूंक ना. बट निश्चितच 6 म्हयने उरल्या. ह्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळात ज्यो समस्या सुटपाक शकतले तितक्यो 100% सोडयल्यो वयतल्यो. बट त्याच बरोबर हांव एक आश्वासन दिता, नक्कीच तुमचो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसूनी फुडल्या 5 वर्सांत एकूय समस्या उरची ना हें आश्वासन हांव दिता. मुख्यमंत्री तुमचे जे हैदराबाद खातीर आयलो आसा आनी सगळ्या पंचायतीचे जनतेचे आमच्या मुख्यमंत्र्यान सगळे विशय आयकले. एकूय विशय आयकचो ना, प्रत्येक जे कितें कोणी मांडला ते फुडें घाला आनी सगळ्यो समस्या ज्यो आसा ह्या वाठाराच्यो FRC केसी, ह्या वाठाराच्यो बाकीचो जो विशय आसा उदकाचो जावं बाकीचो तो सगळो विशय सुटलो. आतां फुडें तुमी तुमचे जे कितें कल्याण आसा, जे कितें गांवच्या उदरगतीक जे कितें कल्याण समाज कल्याण योजना आसा तेजे बद्दल कितें उलोवपाक. गोंय स्वयंपूर्ण करतना स्किल्ड मॅन पॉवर एग्रीकल्चराचेरूय सरकार लक्ष दिता. हॉर्टिकल्चर हाजेरूच उलयना. अरे आयज जर स्किल आमकां मॅनपॉवर लागता आसत म्हणजे IT पासून IIT पासून IT पर्यंत, किंवा आमच्या एखाद्या भुरग्याक जर IIT करता तो आसत जाल्यार दुसरो भुरगो IT करता आसत, हाका सुद्धा स्किल मॅनपॉवर जी तयार करता ह्याय पद्दतीचे मॉडल करियर सेंटर आमच्या सरकारान तयार केला. आणि तेकाच लागून गोंय स्वयंपूर्ण करता आसतना स्किल मॅनपॉवरच्या बाबतींतूय आसतले, एग्रीकल्चरच्या बाबतींतूय आसतले, हे सगळें करपाक आत्ताची सुरवात जाल्या. आणि म्हाका नक्की खात्री आसा फाटल्या 2 ऑक्टोबर 2020 हेका आमी सुरवात केली आणि 2 ऑक्टोबर 2021 आमी पुराय करता. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक आनी विवेक प्रभू. विद्यार्थ्यांचे वॅक्सिनेशन जायना तो मेरेन शिक्षण खात्यान सरकारान एग्जामी ऑनलायनच घेवच्यो म्हण आम आदमी पार्टी मागता. मडगांवां नावेलींतल्या रोझरी हायर सेकंडरी 23 ऑगस्ट सावन 12वीच्या भुरग्यां खातीर ऑफलायन मोड एग्जाम घेता. कांय विद्यार्थ्यांचो ताका विरोध. ऑनलायन शिक्षणा वेळार खुबश्यो आडमेळी येता, ताका लागून सारको अभ्यास जायना म्हण विद्यार्थी म्हणटात. हायर सेकंडरीची प्रिन्सिपल म्हणटा एग्जाम थारिल्ले प्रमाण. And we don't want to spoil this school name. We love this school, but the decision they have taken it's wrong. And like
studying online is not easy. It's difficult. Like it's sometimes distractions are disturbance are there, and most of the students are not concentrated. Like when they have when they answer when teachers are taking online study classes, it's not easy for us. And sometimes there are network issues. Sometimes students are out. Sometimes students are busy. So family issues and all. And sometimes they are and some students are having they're having tension and all. Some are under depressed. So with that tension they can't concentrate. I would like to tell Pramod Sawant, who is the education minister, please, Itud Lakshgal, it's high time you intervene because hardly 1 day is left. That Delta strain, that reports are saying that 19 cases of Delta strain are being detected in Goa. So please don't risk. You either keep it online or postpone the exams, give them vaccination, त्यांका त्यांचे इंजेक्शन, त्यांका जॅब दी आणि तुम्ही ऑफलाईन मोडाचे जाय तितले एक्झाम घ्या. We are not against offline. So only one thing, the education department should have some soul, should have some feelings, be something have some soft corner for the students, the youth. As I say, that they're the future, and don't some of them are already in depression. Some of them are really feeling the frustration. रोजरी हायर सेकंडरीची प्रिन्सिपल म्हणटा परीक्षा थारिल्ले प्रमाण कायद्या प्रमाण SOP पाळून जातली. The Goa board had issued a circular, that is circular number 39, dated 2nd of August 2021. So as per that circular regarding the assessment of the 12th standard students, the assessment of students can be done in offline/online mode. At the Principal's Governing Council meeting, we had discussed about this, and everybody felt that the online assessment is not a valid system of assessment, because we have had the assessment last year. We have had 2 exams in offline mode, and we had 1 exam, the final exam, in online mode, and we have seen what was the outcome of the online examination. So most of the principals felt that online examination is not a valid system of examination. So that is the reason why many principals felt that we will take our decision, since it's an open circular wherein you can have the exam in online or offline mode, and that is the reason why we decided to have the exam in offline mode. We will be following all the SOPs as prescribed by the government. We have had GSET exams conducted by the Director of Technical Education, where thousands of students had answered, and ours was a center, one of the centers. Maintaining all the SOPs for exam, if the exams could be conducted, we felt it's fair enough to have a fair system of evaluation of the students to have the exam in offline mode. So we are having exams of each stream at a different time, and we are having the exam spread over 2 weeks. Commerce and arts student is the following week, and the week after that is science and vocational. They were tentatively for arts and commerce it was from 23rd, and for science and vocational it is from 30th August. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. भुरग्यां खातीर एमर्जन्सी वापराक म्हण ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियान झायडस कॅडिला वॅक्सिनाक मंजुरी दिल्या. 12 वर्सां वयल्या भुरग्यांक हे वॅक्सिन दिवपाक शकतात. हे वॅक्सिन दितना सुयेचो वापर जावचो ना म्हण सध्या तरी सांगलां. DNA आधारीत हे पयले स्वदेशी वॅक्सिन आसा. ह्या वॅक्सिनाच्या 3 डोस 4 सप्तकां उपरांत दितले. देशात सध्या वॅक्सिनेशन अभियान नेटान चल्लां. आतां मेरेन 57 कोटी 61 लाख लोकांनी वासीन घेतला. पक्षान तिकेट दिल्यार विधानसभा वेंचणुकेक उबो रावपाची तयारी आसा म्हण खासदार विनय तेंडुलकार प्रुडंटाकडे उलयलो. सावर्डे मतदारसंघात वेंचणुकेक उबो रावतलो काय म्हण विचारल्या उपरांत तेंडुलकारान पक्षाच्या प्रक्रियेविशीं म्हायती दिली. पक्ष जाका तिकेट दितलो ताचे फाटल्यान खंय सगळे रावतले. समज पक्षान तिकेट दिल्यार आपूण खंय आसाच. ना पण हरशी कशी कितें काय म्हणटा आतां तुमी आसा तुमी इच्छूक आसा काय म्हणटा सगळे रावतले आनी भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार निवडून हाडटले. अशें दिसना की हेच फावटी पयलेच फावटी पंच तो मंडळ तो सगळे पर्यंत जावंक म्हणटा लोकांक भितर मॅसिंग जाता अशें तुमकां दिसना. शेवटी कशें भारतीय जनता पक्ष एक दुसरी पार्टी आहा.
ज्या मनशाक कार्यकर्त्याक तिकेट दितले ते फाटल्यान सगळे कार्यकर्ते भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते रावले. सर तुमी इच्छूक आसा काय म्हणटा? हांवें पयलींच सांगलां एक 3-4 म्हयने आदी पार्टीकूच सांगलां समज पार्टी जर तिकेट दिली जाल्यार निवडणूक लडोवपाची म्हजी तयारी आसा. आसा. थँक्यू. समज पार्टी तिकेट दिली जाल्यार डेंग्यू मलेरियाची जागृताय करपी म्हापसा नगरपालिकेच्याच पोरसांत मलेरिया आनी डेंग्यू पातळपाची साधनां आसात. नाल्लाच्यो कोट्ट्यो, तुटिल्ले फुटिल्ले प्लास्टीक, बॅरलांनी भरिल्लें उदक, जळारांक रावपाक आनी वाडपाक इतलेंच पुरो. तातूंत स्क्रॅपाच्यो गाडयो. भलायकी खात्यान नगरपालिके बरोबर बसका घेवन जागो नितळ करपाक सांगला. सरावंडींग टायर बियर आसा ते पासून आमी आतां म्हणजे कालूच आमी हांव आमदार येयल्लो म्युन्सिपालिटीन. हांव आमदार आनी चॅरपर्सनूय बशिल्ले आमी ते डिस्कस केले. आमी सादारणच्यान एक म्हणजे चड करून फाल्यांच्यान म्हणजे सोमारच्यान स्टार्ट जातले आख्खे टायर बियर कितें आसा सरावंडींग पळय क्लीन करपाक. न्हू आनी ते ओल्ड गाडयो बीन ज्यो पार्क करून रस्त्याचे कुशीक आसात पळय चडशे आनी तेंचेर झाडां पासून थोड्यांचेर व्हडले आनी ते सारकेच मॉस्किटो जल्माक येवपाचीच जागा जाल्ले आहा. पयलो इश्यू असो आशिल्लो की गाडयो व्हरोन दवरपाच्यो खंय त्यो. कारण एक ओनर जर आपलो एक फॉर एक्झाम्पल कोण XYZ कोणाची एक गाडी थंय जर आसा ती हांव थंयच्यान उखलून व्हरप आमी म्युन्सिपालिटीन आनी खंय व्हरून समज जर एक पार्क केली. एक्चुली ते ट्रॅफिकाचे ट्रॅफिक सेलान पळोवपाक जाय. आमी लॅटर केले तांकां पूण तेंचो इश्यू तेंचो हे कसो आसलो हेतू की आमी जर गाडी व्हेली आनी फाल्यां समज जर त्या मनशान त्या ओनरान त्या गाडयेच्या क्लेम केली की बाबा भितरली बॅटरी आपली फाल्यां ना जाली जावं कितें ना जालें जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबल कोण. सो जाग्यार एक सेफ्टी अशें हें नाशिल्लें पूण आतां आमी विचार केला की खंय तरी फॉर एक्झाम्पल आमकां प्लॉट आसा कुचेले त्या प्लॉटान तरी व्हरोन त्यो गाडयो थंय दवरपाच्यो अशें वोट आमी ऑलरेडी म्हणजे काल तेच डिस्कस केला भरपूर. Regarding the upsurge of the dengue cases, recently we have noticed that the cases are increasing in our area, and on Tuesday I have had a meeting with all the councillors and the chairperson of Mapusa Municipal Council, and in that I have given them a detailed explanation of what is dengue, what are the how it increases, how the mosquito breeds, and also I have given them instructions on what precautions need to be taken ward-wise. I have given them the cases which have occurred ward-wise and the necessary precautions that have to be taken in order to prevent the breeding of mosquitoes. This especially we have spoken about areas like where there are garbage dumps that they need to be cleaned, because even in small receptacles when water collects there can be mosquito breeding. Spoken about the tires all over that need to be cleared, and so because the water remains in the tires and that is a good source for the breeding of mosquitoes. So we have requested, and they have also said that they would cooperate and ask the SSA to cooperate with the health department in bringing down the number of cases of dengue in our area. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. नारायणा आशियेचो सगळ्यात व्हडलो शिक्षणीक संगम आता गोंयांत. फाउंडेशन, JEE, NEET आणि स्कूल इंटिग्रेटेड प्रोग्राम्स फोंडेच्या GVM वांगडा. चड माहिती खातीर आमकां संपर्क करात.
भायल्या लोकांकडच्यान पैसे घेवन भंडारी समाजाची सर्टिफिकेट दिवपाचो प्रकार चल्ला तो बंद जावचो म्हण भंडारी समाजाचो आरोप. वर्स मायज जाले मुजत सोपू नये. अशोक नायक अखिल गोमंतक भंडारी समाजाचो अध्यक्ष म्हण बसला. डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान लक्ष घालचें, सखोल चौकशी करची, एडमिनिस्ट्रेटर नेमात, सगळो चार्ज घेयात, अकाउंट सीज करात आनी जाता तितले बेगीन वेंचणूक घेयात म्हण भंडारी समाजाचे तरणाटे मागतात. प्रुडंटान ह्या आरोपाचेर अशोक नायकाक कॉन्टॅक्ट करपाचो यत्न केलो, मात तो आउट ऑफ कव्हरेज. आमचे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार आसा पळय आनी हो आमचो डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान सर्क्युलर इश्यू केल्लो आसा आनी तो सर्क्युलरची कॉपी प्रेसिडेंट ऑफ गोमंतक भंडारी समाजाक सर्व केल्ली आसा की तुमचो समाजाचे सोशल स्टेटस सर्टिफिकेटची गरज नासतना ओबीसी सर्टिफिकेट घेवपा जाता. ओबीसी सर्टिफिकेट घेवपा जाता आसतना हो कितें करता, इल्लिगली खंयच्या नॉन गोवन्सांक समाज सर्टिफिकेट इश्यू करता आनी अशें करून पयशे घेता. समाज म्हणजे 4000 मेंबर म्हणजे समाज न्ही, बाकीच्या लोकांक कित्याक घेना ते फुड्यान. हें जाल्यार गोंयान बिहार आनी UP कशें आसा पळय, म्हणजे त्या लोकांक शिकोवंक नाका कांय नाका, फाटीच दवरप. शिकलेले भुरगे फुडें येवंक सोदना, कित्याक तांकां खबर आसा शिकलेले भुरगे फुडें येयले, यूथ जेन्ना फुडें येयले जाल्यार हांकां घरा बसयतले. म्हणून हे आमकां कोणाक मेंबरशीप वाडोवन दिवंक सोदना. ह्या आतां इतले सगळे इल्लिगलिटी चालू आसा आमच्या सोसायटीच्यो, तेन्ना आमी तांकां डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्राराक सांगलां हाचेर सखोल चवकशी करची आनी चवकशी करतना एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करचो हे आमच्या समाजाचो कारभार पळोवपाक. आनी एडमिनिस्ट्रेटराक इतलें रिक्वेस्ट आसतलें आमचें की सगळे चार्ज घेया, अकाउंट सीज करा, डॉक्युमेंट सीज करा, फंक्शनींग करा आनी ताबडतोब जाता तितलें इलेक्शन डिक्लेअर करा. आदल्या मंत्र्यांचें वजन वापरून ही समिती खंय काम करता. मेन म्हणजे एक सांगूंक सोदता तुमकां की डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान रिन्युअल करून घेवपाक हे पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स हाडटा. हांव जाय जाल्यार तुमकां डॉक्युमेंट दिता. मंत्र्यांचे एक्स मिनिस्टर घेवन येता थंय आनी सांगता कितें की आमकां रिन्युअल दिया प्लीज, पांय पडटा, लॉ डिपार्टमेंटाक धाडूं नाका, हांगा धाडूं नाका, स्टेट गव्हर्मेंटाक धाडूं नाका, आमकां कशें तरी चलोवनी, बरें चलयलें, आमी कितें चलयलें बरें, एक मेंबर तुमी नवीन करून घालो ना म्हज्यान. बोगस सर्टिफिकेट कित्याक दिवंक जाय काय म्हूण प्रश्न. 2020 तेंचे टर्म सोंपलो, टर्म सोंपोन सुद्दां ते आजुनी बोगस सर्टिफिकेट इश्यू करता. कास्ट सर्टिफिकेट कित्याक इश्यू करपाक जाय, कोणाची दिशाभूल करता हे. हांवें अंडर RTI इन्फॉर्मेशन घेतलेलें आसा आनी प्रोड्यूस केल्लें आसा. सर्टिफिकेट इश्यू करूं शकना, ते खंयचोच रायट ना. आनी AGM घेवपाक आनी कितें मिटींग घेवपाक कसलोच रायट ना. कमिटी इश्यू करता आनी कितें करता, ते अध्यक्ष म्हूण कोणाक अपॉयंट करता, आमच्या लोकांक भुरग्यांक सगळ्यांक युथांक सतयता ते. प्रुडंटान ह्या प्रकरणाचेर अखिल गोमंतक भंडारी समाजाचो अध्यक्ष अशोक नायका कडेन कॉन्टॅक्ट करपाचो यत्न केलो, मात तो आउट ऑफ कव्हरेज मेळटालो. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे. घरगुती गॅस सिलिंडराचो रेट हिसपा भायर वाडला म्हण महिला काँग्रेसीन इश्यू केला. मोदी सरकारान फक्त 10 म्हयने सबसिडी दिली, 1.5 वर्स जाले लोकांच्या खात्यांचेर सबसिडी आयिल्ली ना. म्हारगाय वाडत आसा, मात BJPक लोकांचे खंय पडिल्लेच ना. पेट्रोल आनी डिझेलाचो रेट सामान्य लोकांक काबार करपा इतलो वाडला म्हण महिला काँग्रेसीन मोदी सरकाराचेर फोग काडलो. Now, if you look at the statistics, what we have seen is from after the elections, during the election time, Modi government promised and he said that we will give you subsidy for LPG. Yes, they gave subsidy just for 10 months. But from April 2021, they have stopped the subsidy. April 2020, they have stopped the subsidy. Means nearly for more than 1.5 years, there is subsidy is not being credited on anyone's bank account. पहिले त्यांनी फक्त हे इलेक्शनाचे स्टंटबाजी की प्राइस जरी वाढली तरी आम्ही तुमका सबसिडी देता. दिली 10 महिनेच दिली, त्याच्यानंतर बंद. आता 1.5 वर्ष झालं सबसिडी देऊ ना. पण प्रत्येकाच्या घरात एकच जाय ना सिलेंडर वापरला, 2 जाता, तर इट इज जस्ट डबल द अमाउंट. Some of them use 3 cylinders, so it's just the triple 12,000 something 600. We have sent a memorandum to the Chief Minister yesterday, and in that memorandum we have asked the Chief Minister that whatever subsidy that you were giving early, please credit it to the accounts of the people. This is not only of LPG. हे प्रत्येक घरात आज सगळ्यात त्रास जात असा. प्रत्येक घरात LPG गॅस सिलेंडर हे वापरले जातात.
petrol and diesel prices. So we have sent the memorandum to the Chief Minister and we are asking him that every now and then we are not going to तुम्ही आम्ही ढोल ताशे वाजून रस्त्यावर कितले फाटी आयले पण हिंदीत एक म्हण आसा की इंके कालो तरे जू तक नहीं रिंगती तशें जालेलें आसा हे निजलेले आसा हांकां ढोल ताशे वाजून सुद्धा आम्ही उठवण्याचा प्रयत्न केलो तरी ही भाजपा सरकार उठना आणि काही ऍक्शन घेना. भूमिपुत्र बिलाक लागून गोंयांत कारण नासतना थळावे आड मायग्रंट्स असो वाद सुरू जावपाक लागला म्हण आदोगाद क्लिओफात उलयलो. सरकारान व्हड चूक केल्या. गोंयकारांची वेगळी वळख दवरपा खातीर खंय बिलाक विरोध गरजेचो. नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन रायट्स ऑर्गनायझेशनान बोड्डा भूमिपुत्र बिलाचेर खासा चर्चा सत्र दवरिल्ले. Unnecessary conflict in villages after villages. The migrant laborers are getting eviction notices. The social media is full of hatred. There is a complete insiders versus outsiders, Goans versus non-Goans, locals versus migrant laborers. This dispute has been fired by the Bhoomiputra Bill. According to me, the government has received such a backlash over the bill and over the use of the word Bhoomiputra. I don't expect the bill to come back. And even if it comes back, it may come back in a more moderate fashion. It may come back without the word Bhoomiputra, but in any case, let us wait and see what the government does. नेत्रावळी सांगे वाठारांतल्या भुरग्यांक ऑनलायन शिक्षणा खातीर त्रास काडचे पडटात. रेंज सारखी नासता. सरकारान लक्ष घालचें म्हण शिवसेना उपाध्यक्ष राखी प्रभुदेसाय नायकान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक निवेदन दिलें. मुख्यमंत्री सांग्या भोंवडेर गेल्ले कडेन राखीन ताका नेत्रावळींत गांठलो. हुस्काराचो प्रश्न सोडोवचो तशेंच सांगेचे कांय प्रॉब्लेम आसात तेय सोडोवचे म्हण निवेदनात राखीन नमूद केलां. all the issues, highlighting all the issues जे आम्ही सांगेकार फायट करता, स्पेशली द ऑनलायन एज्युकेशन. प्लीज सीएम लूक इनटू दॅट. कारण आज आमची भुरग्यांक दोंगरार वता, आमचे हांगा त्रास जाता. तशेंच शुगर केन आनी रिहेबिलिटेशन इश्यूज शुगर केन समजून घेवंक ना तशें जाल्यार शुगर केन समजून घेवंक ना. हांवें कितें तांकां दिल्या पयलीं सांगलां तें न्ही. तूं नोटिफिकेशन पळोवंक ना. यू गो थ्रू द नोटिफिकेशन. आयज पर्यंत आमकां गेल्या 40 वर्सांक जे पयशे दिवंक ना पळय न्ही तितके पयशे हांवें दिले. बट आतां तुम्ही जे तुका सांगला कोणी ताचेर चुकीचें सांगलां आसतलें. आसूं शकता. आय कॅन एडमीट दॅट. बट जे इरिगेशन ते डायवर्ट करपाक जाय तांचे उदकाचोय प्रॉब्लेम आसा तोय म्हाका लागला. ऑनलायन एज्युकेशन इज ऑफ द प्रायोरिटी. येस येस ओके. सांगेचो आदलो आमदार सुभाष फळदेसायाचो जल्मदीस सांग्यात दबाजान मनयलो.
आमदार नासतनाय मुख्यमंत्री सरकाराच्या आदारान आपूण सांग्या लोकां खातीर कसलीच आडमेळी नासतना काम करूंक शकता म्हण सुभाष उलयलो. मुख्यमंत्र्यान सुभाषाच्या कामाची तोखणाय केली. बाकीचे आमदार मंत्री पदाधिकारी सुभाषाक परबी दिवंक गेल्ले. आता गेली 4.5 वर्सां आमदार नासतनाय तुमकां केन्नाच फील जालें ना की ह्या भागान भितर आमदार उरना, कारण सकाळ फुडें 7:00 गेल्यार मेळटा ते रातचे 12:00 गेल्यार मेळटा. आमची कामां वेवस्थीत जातात. आमी पळयताले की ही सगळी कामां जातना एक व्हडले आमी द हॉल म्हणटा आमी दी हॉल म्हणजे म्हजे वटल्यान एक खंबीर अशी भिंत जी आसा आणि म्हणजे कसलेंय काम तडीक व्हरपा खातीर तत्पर आसतात ते आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद भाई सावंत. खंयच्याय मतदारसंघाचे प्रभारी म्हणा किंवा सोशल मिडियाचे गोवा इन्चार्ज म्हणा, मागीर गोवा स्टेट एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर म्हणून म्हाका मानयता, तशेंच प्रभारी म्हणजे म्हाका स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी, तशेंच EST सारखी म्हत्वाची अशी जबाबदारी म्हजे कडेन दिली. हे व्हडले कार्य करीत असताना या भारतीय जनता पार्टी आणि विशेष करून मुख्यमंत्र्यांनी जो आशीर्वाद दवरलो म्हणून आतापर्यंत तुमचे पर्यंत आवाज पावपाक शकता, तुमचो आवाज सरकारा मेरेन पावपाक शकता. सुभाष फळदेसाय हाचे खंबीर नेतृत्व फाटल्यान जरी आमदार नासलो तर तुमचे विविध प्रश्न हे सरकारा कडेन मांडून फाटली 4.5 वर्सां सातत्यान तुमच्या बरोबर आसा, सदोदीत तुमच्या मदीं आसा. म्हणून तर तुमचो मोग, तुमचो प्रेम ताच्या प्रती अजूनय बी जी मात्तूय कमी जावंक ना. तितक्याच पद्दतीन तुम्ही ताचेर मोग करता, तुम्ही ताचेर प्रेम करता आनी ठामपणे तुम्ही ताच्या बरोबर रावता. तो रिजल्ट जायत रावता. सो ताका लागून आमी सगळ्यांनी ताका विश करपाचे भावनान सगळे आमी येयल्या. ताका ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी तेजें फ्युचर जे तेणें सपनां जी ताणें पळोवपाची केल्यात सांगेकाराक ती पुराय करपाक सांगेकारांनी ताका हेल्प करचो. कुंवारजुव्या बीजेपीच्या तिकेटीचेर वेंचणूक लडोवपाक रोहन हरमलकार तयारी करता. बीजेपी तिकेट दितलीच म्हण ताका विश्वास. ताणें कांय बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांबरोबर करमळे गांवांत बसका घेतली. तो बरें काम करता, गरीब लोकांक मदत करता म्हण ताका पावती खंय मेळ्ळ्या. हरमलकारान प्रत्येक घरांत बायलांक नित्याक उपेगी पडपी आदोळी दिल्या. आयज हांव तुमच्या गांवांत कित्याक लागून येयला? आयज तुमच्या गांवांत येयला हेका लागून की तुमचो गांव भरपूर फाटीं उरलेलो आसा. तुमच्या गांवांत हांगा आमदार जाले पूण कांय डेव्हलपमेंट जावना. हांव तुमकां येता ते थोड्या दिसांनी बरें आमी ह्या वाटेन तुमच्या गांवांत डेव्हलपमेंट करुया, बरें तुमकां कितें संदी दिवया. आमकां काय बरें देवान दिल्लेले काय बरें येदे व्हडले तळे आहा, त्या तळ्यान आमी बरें डेव्हलपमेंट करूंक जाय. तुमची भुरगीं आयज बेकार आहा, त्या भुरग्यांक थंय कितें तरी जॉब मेळटले, ते आमी कोणी तरी फुडें सरात जाल्यार हे जातलें. पळय जायते लोक बसता इलेक्शनाक. हांव इलेक्शनाक कित्याक लागून बसता की तुमच्या आदल्या बारीक लोकांक मनशांक हेल्प करपाक लागून. तुम्ही म्हाका बरो सपोर्ट करचो. हांव हे फावटी इलेक्शनाक भारतीय जनता पार्टीचे हेजेर बसोंक सोदता. भारतीय जनता म्हाका इतको विश्वास आहा भारतीय जनता पार्टी म्हाका टिकेट दितली म्हणून. अशें करून आमी ह्या गांवांत फुडें सरता कुमारजुव्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आनी तशेंच आयज तुमकां ह्या आदव्या व्हडल्या बारीक म्हाजी एक भेट करी तुमकां वळख दाखोवपाक लागून. हांव तो रोहन हरमलकर दिवाडचो. ताका लागून आमी हे आमचे कुमारजुव्याचे जो गांव आहा हे गांवाचें आमी नांव दवरूंक जाय, नांव राखूंक जाय. कोणी गेलो जाल्यार अमको कुमारजुव्याचो म्हटल्यार याद येता. तशीच आयज हांव खंय गेलो जाल्यार आयज म्हाका अशी आमी सोशल वर्क केल्लेलें आसा. ह्या बाबतींत आमकां रोहन हरमलकर म्हणून सगळे वळखता. आमी काम करून फुडें सरलेले, आमी काम करून दाखयतले. तुमच्या गांवांत जर कोणाकूय टॉयलेटी कितें जर ना जाल्यार आमचो बाप हो आहा आमचो निलेश शिरोडकर, जर कोणाकूय टॉयलेटी बीन जाय जाल्यार हांव तुमकां बांदून दिता. तुमी तुमचे लिस्ट काडचे आनी निलेश बाबाकडे दिवचे. आमची माई आहा भारतीय जनता पार्टीची कार्यकर्ती. दिवाळेच्या खंयच्याय लोकांक तुमी विचारल्यार जाता, तुमची सोयरी आसतली. तेणी एक खंयचेच अशें घर सोडूंक ना. तो गरिबां पर्यंत आनी घरा पर्यंत वचणारो असो भुरगो तो दिवाळेचोच भुरगो. तेणी दिवाळेच्या लोकांक आपलो गांव आपलें घर अशें समजून तेणी खूब लोकांक आदार केल्लो आसा. एक दिवाळेच न्हू, आज 1.5 वर्स कंप्लीट जाता जाल्यार तेणी आख्खे कुंभारजुव्या कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा ती थोडी करून खूब लोकांक तेणी आदार केल्लो आसा. खुबशे जाणांची कामां केल्ली आसा.
जाणां अशे मनीस पळयले राजकारणात आनी राजकारणात आमी प्रत्येक जाणां दोंगूय हाडले पूण प्रत्येक जाणांची गरज कितें गरज आसा हें आज पर्यंत कोण समजलोच ना पूण रोहन बाबाक म्हाका एक सांगन दिसता कारण तुका राजकारण खबरूच ना राजकारण खबर नासतना तुका बायलांची गरज कितें हें कळटा हें म्हत्वाचें आनी म्हाका दिसता आमी आज पर्यंत आमी रावला की भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणून रावला आनी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते कितकेच जाले हांगा गोविंद पलोडकर जालो प्रदीप नायक जालो आमची आई जाली हांव जालो पूण आमकां केन्नाच येवजलें ना बायलांक कितें दिवप आज कोणाक येवजलें आज हे साद्या भुरग्याक एक गरिबांतलो गरीब भुरगो कश्ट करून भुरगो तेजे आवय कश्ट करून तेजे भाव कश्ट करून ह्या गरीब भुरग्याक आमच्या प्रत्येक बायलांक कितें गरज आसता हें समजलें आज प्रत्येक बायलांची गरज म्हणजे कितें घरांत कितें जाय आनी म्हाका जाल्यार अशें दिसता गेल्ल्या फावटी खांडी वयल्या वाड्यार खांडेर वाड्यार तेणें सगळ्यांत पयलीं कडधान्य दिलें कोणाकूच खबर ना रोहन कोण तो म्हाका कितलेच फोन येयले खांडे वयले अरे बाबा रोहन कोण म्हाकाय खबर ना रोहन कोण तो तेणें आपल्या कश्टान इतली लक्ष्मी आशिल्ली की लोकां पर्यंत पावोवपाचें तेजें धांदल तेणें दवरली परमळ कलाकारांचो संघटनेन गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या जोड पालवान रक्तदान शिबिराचें आयोजन केलें गुरुदास नायकाच्या फुडारपणांत ह्या संस्थेची वाटचाल सुरू जाल्या मजगती शिबिरा वेळार आदोगाद सुरेल तिळवे आनी जयेश नायकाचो बायोडायवर्सिटी प्रकल्पाचेर केल्ल्या कामा खातीर दोतोर राजेंद्र बोरकारान भोवमान केलो नांव परमळ कलाकाराचो दवरलो पूण आमी कलाकार अशें सोदता की वेगळे सोदता नवे भुरगे सोदता जेंकां माची मेळना तांकां माची दिवपाचें काम करपा खातीर आमी सोदता आनी आमचें मेजर जें काम जातलें चड म्हत्वानी जें काम आमी दिता तें सैम राखपाचें बायोडायवर्सिटी आमचें दायज आमची माती जे मातयेंत कितें मेळटा जे मातयेंत कितें पिकता जीव वनस्पती सगळें हांकां राखून दवरपाचें काम हांकां सांबाळपाचें काम हो एक आमचे कडल्यान आमच्या ग्रुपाच्या वांगड्या कडल्यान बारीकसो प्रयत्न जावन आसलो ताका लागून हो ग्रूप फॉर्म जाला सो जे दीस ब्लड तयार करपाची फॅक्टरी जातली तेन्ना मागीर ब्लड डोनेशन थांबयलें जाता मागीर आमकां फॅक्टरींतल्यानूच ब्लड मेळटलें म्हणून तो पर्यंत हे मनशांनीच कोणी तरी डोनेट करचें पडटलें वेन वी स्पीक अबाउट डोनेशन म्हणून इट इज वॉलंटरी म्हणजे स्वयंस्फूर्तीन येवन तें डोनेट करप एज जशें आमकां आज पयली कडल्यान येता येता म्हायती की कितले आसा तर तेणी सांगलें की 40 कन्फर्म्ड आसा म्हणून इफ इट रियली हॅपन्स सो देन आय विल बी एक्स्ट्रीमली हॅपी पण येद्याच्या वयल्या गांवांत जर 40 डोनर्स जर कन्फर्म्ड आसात जशें डॉक्टरांनी सांगलें की 3 ते 4 म्हयने भितर वी कॅन अगेन डोनेट म्हणजे ते सगळें रिप्लेनिश जाल्लें आसता फॉर दॅट मॅटर एक 24 ते 48 वरां भितर आमी जें ब्लड दिना तेजी वॉल्यूम परत ती तयार जाता आमचे मदीं ब्लड डोनेशना विशीं म्हायती दिवपाची गरज ना केन्ना करपाचें कशें करपाचें हेची म्हायती डॉक्टर पार्शलान दिली आसा आय एम ओनली सपोज टू एनकरेज म्हणजे जे आयल्या तांकां ही उर्बा दिवपाची आनी जी संस्था जी घडयल्या ही आमची परमळ कलाकारांचो हाका एक उर्बा दिवपाची सो आय विल डू ओनली दॅट वंदे मातरम म्हणप काय ना राष्ट्रगीताक उबे रावप काय ना हाजेर कोर्टान सुनावणी जावप हे सामकें दुर्दैवी देशभक्ती आनी स्वातंत्र्याची भावनाच युवा पिढी विसरपाक लागल्या म्हण हिमाचलचो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकरान खंत उक्तायली बलिदान करपी सैनीक आसात म्हण देशवासी कार्यावळी करूंक शकतात चैतन्य प्रतिष्ठान आनी शारदा उच्च माध्यमीक विद्यालय भेंडाळे पेडणे वतीन एक राखी सैनिका खातीर ह्या कार्यावळीत तो उलयलो हो भाव आमच्या भितर निर्माण जावपाक जाय ही राष्ट्रभक्ती आमच्या भितर निर्माण जावपाक जाय म्हणून ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन आमी करीत आसतात खूब फावटी आमी पळयतात आमच्या देशाक स्वातंत्र्य मेळटकच हाच्या फुडें आनी खरें म्हणजे खंयच्या पद्दतीन विचार करपाक जाय आसलो त्या वेळार आमी पळयताले की भारत माता की जय वंदे मातरम अशा पद्दतीचे सगळे घोषणा आसतल्यो देशाक स्वातंत्र्य मेळटकच ती भावनाच ना जाली हळूहळू ही भावना खंय वता वंदे मातरम म्हणपाचे ते न म्हणपाचे हाचे कोर्टान आमचे निर्णय दिवचो पडटा जनगण म्हणटा आसतना आमी उबे रावपाक जाय काय बसपाक जाय हाच्या बद्दल कोर्टान वाद निर्माण जातात खंय आमचे हांगासरली युवी राखी ताच्या
कोणाच्या घरातल्या एखादी आमची बहीण असतात, तो भाव असतात, तो आमची जात घेता, तो आमची चौकशी करता. हे बळ ताका थंयसर लढपा खातीर पुरेशें आसता. आमी आज हांगासर जो कार्यक्रम करतात तो इतल्या शांतपणान करतात, आमकां कसलीच अडचण ना, आमच्या मनात कसलेंच भंय ना, आमकां कोणाची भीती ना, आणि आमी शांतपणान जाय तितलो वेळ हांगासर कार्यक्रम करतात. पूण हो कार्यक्रम आमी केन्ना करूं शकतात? ज्या वेळार आमच्या सीमेचेर जो सैनीक उबो आसा, ताज्या हातान बंदूक घेवन उबो रावल्लो आसता, दोळ्यांत तेल घालून उबो आसता, स्वता निजेचें सूख जें आसा तें सोडून तो उबो आसता. दीस रात अशें पळयनासतना पावस पडटा तो वत पडटा. बॉम्बे हायकोर्टाचो पयलो गोंयकार जुईज दोतोर गुस्तावो फिलीप कूत संवसाराक अंतरलो. 20 ऑगस्टाक 93 वर्साच्या पिरायेचेर ताका मरण आयलें. शेनवारा ताचे कुडीचेर निमणे संस्कार केले. 1954 वर्साक पोर्तुगेज राजवटींत ताणें अंगोला आनी गोंयचो न्यायाधीश म्हूण काम पळयलें. गोंयच्या वेगवेगळ्या कायदो संबंदीत संस्थां खातीर ताणें मोलाचें योगदान दिल्लें आसा. My father, Justice Gustav Koth, is well known, was a much revered and highly respected judge. He was the first judge of the Bombay High Court when the High Court jurisdiction was this to Goa. He was a High Court judge, and he was also this of the Goa Public and Corruption Commission. He was highly respected for his intelligent judgments, and he was considered a legal luminary. He got wide respect and admiration from all those in the legal fraternity, and others. Contributed a lot to the development, to the judicial scene in Goa. He was very helpful and needs to help out of the way. When it used to come for legal matters, it was 100% impartial. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.